जाता जाल्यार ह्या कादंबरीन भितर आसा. मृत्युंजय हांव इतलेच खातीर म्हणटलो, बरेचशे जाणांक एखादे खबर नासतले मृत्युंजय म्हणल्यार कितें. तर मृत्युंजय म्हणल्यार महाभारताचे पात्र अर्थात कर्ण. ह्या कर्णाची हो मित्रत्वाचे नाते कशें आसचें हें ताणेन सांगिल्लें आसा. भावांनो, आज हांव ज्या देवळाचेर मुखार वतां त्या देवळाचेर ज्या दिसा पासून आमदार जालो, ज्या दिसा पासून हांव मंत्री जालो, त्या पासून जवळ जवळ हांवें 7 खात्यांचो पदभार सांबाळलो. आणि 7 खात्यां भितर म्हजे कडेन ट्रायबल वेलफेअर आशिल्लें, म्हजे कडेन सिव्हिल सप्लाय आशिल्लें, म्हजे कडेन आर्ट एंड कल्चर आशिल्लें, म्हजे कडेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट आशिल्लें पयले टर्माक. दुसरे टर्माक म्हजे कडेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आशिल्लें, म्हजे कडेन आरडीए डिपार्टमेंट आशिल्लें, म्हजे कडेन कला आनी संस्कृती खात्याचो ताबो आशिल्लो. पूण ह्या खात्याक आज गोविंदा गावडे हे उलयना, प्रत्येक गोंयची जनता उलयता. न्याय दिवपाचो हांवें प्रयत्न केलो. गोंयांतलो आनी भारतांतलो एकमेव मंत्री ज्या संपूर्ण भारतांतल्या सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटाक जर पुरस्कार भारताच्या आदरणीय पंतप्रधानाच्या हातान जर स्वीकारपाचे भाग्य जर कोणाक जर मेळ्ळे जाल्यार तो हो मनीस आशिल्लो. गेली कित्येक वर्सां नॅशनल गेमाचे भांडवल करपाचो बरेच सरकारांनी प्रयत्न केलो, बरेच मंत्र्यांनी प्रयत्न केलो, पूण जमले ना. म्हाका दिसता पणजेचे पत्रकार हांगा आसात. ज्या वेळाचेर हांवें खेळा खात्याची जबाबदारी दोतोर प्रमोद सावंतान म्हाका दिली, त्या वेळाचेर पयलो प्रश्न म्हाका त्याच पत्रकारांनी केलो 2022 की राष्ट्रीय खेळ केन्ना जातलो. म्हाका दिसता समीर बाब नायक हांगा लोकमताचो आसा. त्या वेळाचेर तांकां हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आशिल्लें 2023 डिसेंबर म्हयनो सोंपचे पयलू गोंयान राष्ट्रीय खेळ जातलो आनी तो यशस्वी करून हांव दाखयतलो, हें उतर हांवें त्या वेळाचेर दिल्लें. आनी म्हाका दिसता ह्या राष्ट्रीय खेळाचो मेळ, ह्या राष्ट्रीय खेळाचो गाजो वाजो नी फक्त भारतान तर संपूर्ण जगान भितर तांची गुंज पावली. गुंज इतल्याच खातीर पावली हांव म्हणटलो की म्हजो राष्ट्रीय खेळ जाले नंतर जगातले इंटरनॅशनल फेडरेशन जे आसा पळय न्ही, ते गोंयान आमकां इंटरनॅशनल टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक जाय, जागतीक पातळीचेर आमकां खेळ करपाक जाय, हे निवेदन घेवन येणारे तेच ते जगावयले लोक. पूण कलसवां घालून सकाळचे 6 वरांचेर सकाळचे 3 वरांचेर ना न्हीद ना पावस ना तान ना भूक सोदी नासतना म्हज्या DSYच्या आणि SAGच्या कर्मचाऱ्यां बरोबर गोविंद गावडे रात दीस तळागाळान काम केलें. रथाचेर कोण चडले? गोविंद गावडे चडलो ना. आम्ही केन्नाच खुर्चेची आशा केली ना. आमचे फक्त एक मन, एकूच ध्येय, म्हजे गोंयकारां खातीर, म्हजे खेळगड्यां खातीर, म्हजे शेतकरी कश्टकरी समाजा खातीर म्हाका बरें तें दिवपाक जाय. खुर्च्यो आयज आसतल्यो ना आसतल्यो, ह्या खुर्च्या खातीर हांवें जन्म घेतले ना, तर हांवें जन्म जर म्हाका ह्या धर्तरेचेर जर आज दिल्लो जर आसा जाल्यार तुमच्या सगळ्यांची सेवा करपा खातीर, तुमच्या सगळ्याचे एकनिश्ठ सेवेचे एक उदाहरण दिवपा खातीर हांव जाल्लो आसा. आनी म्हणूनच कसलोच तरेचो एक काडीचोय आरोप ना, आरोप तयार केले पण हांवें तांकां केन्ना भीक घातली ना. आनी नंतर येता आज ज्या कारणा खातीर जे म्हजें मन, जे म्हजें मत, म्हज्यो भावना व्यक्त करपा खातीर हांवें कित्याक ही आजची सभा आपयलेली जर कित्याक जर आसा,
फाटले 4 दीस जाले म्हजे घरान प्रत्येक एक जाणटी आई जाणटी माई ताई म्हजे ल्हान मडकुले भुरगे म्हजे खडेगाच कार्यकर्त्यांचे दोळ्यांत दाटिल्ले ते दाट अश्रू टपक पाकू शकले ना आणि जो हुंदको येतालो तो हुंदको भायर काडपाक जागो नाशिल्लो गुदमरलेलो श्वास त्या श्वासाक वाट करून दिवपा खातीर आजची ही सभेचे हांवें नियोजन केल्लें आसा म्हजे कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यां भितर जांकां राजकारणाचो गंधूय ना जांकां राजकारण म्हळ्यार कितें तें खबरूय ना अशा म्हज्या त्याच भगिनीचें अशें त्याच म्हज्या भयणीचें अशें त्याच म्हज्या आवयचें तोंड जदे वेळाचेर हांव पळयलें पूण म्हजें घर ल्हान आसले कारणान घराक 3 फ्लोर आसात पूण रावपाक पांयो घालपाक जागो नाशिल्लो तुमी काही तितून तिस्तीमेत आसात म्हज्यो भावना व्यक्त करपाक हांव तुमचे मुखार शकनाशिल्लो म्हणून हे न्यूज फ्लॅश जाता की गोविंद गावडेक मुख्यमंत्र्याक करप्ट म्हणून म्हणिल्लो आसा म्हजी घरकान्न आसा हांगसर म्हजें धाकटें बाय आसा तें जाले नंतर थेट हांवें एका कुटुंबा बरोबर अवघे क्षण घालचे म्हणून हांव दुबय गेलो आणि ते कितें जालें कितें ना जालें त्या विमानाच्या फ्लायट मोडाचेर व्हिडिओ आसतना म्हाका कांय कळ्ळेना आणि ज्या वेळाचेर हांव दुबय लँड जालो त्या वेळाचेर फटाफट व्हॉट्सॅप मेसेजी येवपाक लागल्यो हांव थक्क जालो खिन्न जालो कितें घडलं तें म्हाका कांय खबर ना पूण हांव थंय सांगलें ना थांबलें ना म्हजे घरकान्नीक आनी म्हजे धाकटे बायक थंयच सोडून म्हाका म्हज्या मित्राक मेळपाक जाय हे मेळपाक कारण सोदून हांव दुबयच्यान शारजा गेलो शारजाच्यान हांव दोहा गेलो आनी दोहाच्यान हांव गोवा पावलो जवळ जवळ 39 तासांनी ना न्हीद ना तान आनी मुख्यमंत्र्याक हांवें गाठलो आनी मुख्यमंत्र्याक एकूच पयलू सांगलें की दोतोर तुवें जो मिडियाक दिल्लो स्टेटमेंट म्हणजेच जबाबदार मनशान जबाबदारीन वक्तव्य करपाक जाय योग्य ती कारवाई करतलो हेजे साफ सफाई करपा खातीर हांव तुजे कडेन अजिबात आयलें ना आनी तूं आयज गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून हांव आयलें ना एक म्हजो जिवा भावाचो मित्र म्हणून हांव तुमकां मेळपाक आयिल्लो आसा तुज्या ह्या प्रशस्त ताणान भितर तुका तणाव जावपाक जायना ह्याच अनुशंगान म्हजो टूर सोडून हांव तुका मेळपाक आयिल्लो आसात म्हजें तूं आयकून घे म्हजें तूं जाणून घे आमची जवळ जवळ 1 वर 35 मिनटांची बैठक जाली त्याच दिसा म्हाका दोतोरान सांगलें की तूं कॅबिनेटाक यो कॅबिनेटाक आयले नंतर हांव कितें उलयलां तें हांवें मिडिया कडेन एक्सप्रेस केल्लें आशिल्लें पूण म्हाका एक गोश्ट सजमलें ना त्या वेळाचेर म्हजो जो फुडारी जो आसा तो गोंयचो मुख्यमंत्री ज्या वेळाचेर एका सरकारान कॅबिनेट मिनिस्टर काउन्सिल मेंबर म्हणून काम करता ती सगळी जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची आसा मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार सांगपाक जाशिल्लें की गोविंद गावडे कितें उलयलेलो आसा ताजे मुखार हांव बसतलो आनी हांव चवकशी करतलो आनी मगुरीच हांव व्यक्त जातलो आनी म्हाका दिसता म्हाका आदर दिसता म्हज्या मुख्यमंत्र्याचो की तो रावलो ऑलमोस्ट 48 अवर्स पूण अताताई आशिल्ले मनशान उखल्ली जीब लायली ताळ्याक शिस्तीची बडगो कारवाई जातलीच अशें म्हणणारे लोक गोंयाच्या शिमे भितर नाच गोंयान कितें घडलां हेजो आतापातच ना गोंयान पावस पडटा बेबे रडटा ताका कितें हेवूय खबर ना आनी कारवाईचो इशारो ज्या मनशाक आपलो पदाचो
वालूर किंवा ज्या मनाचो पदाचो काम कितें म्हणजेच मंत्री उरलेले आमदार उरलेलो म्हणजे शिस्तभंगाची कारवाई जर मागीर तुम्ही जे कितें उलयले ते कितें त्या शिस्तभंग कारवाईचेर कारवाई आतां कोण करतलो हेजे उत्तर म्हाका जाय पडटलें. कारण फुडारी जो आसा तो कारवाईचे शब्द काडपा खातीर खूब ट्रान्सपरंट आसा, पूण आपूण कितें चूक केली ताजी शहनशाह कोण करतलो. खरें म्हणल्यार ही जर म्हज्या प्रशासना भितर हे सगळे जर चौकशी जर केले नंतर मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर बसले नंतर हे चर्चा जाले नंतर विधान करप हेका आमी शिस्त म्हणटा आशिल्ले. ही बेशिस्तपणाची वर्तवणूक फक्त गोविंद गावडेक, जो गोविंद गावडे या समाजाच्या हित्या खातीर या समाजाच्या भल्या खातीर जे दोन जे आमचे भुरगे ज्याने ह्या समाजाच्या मूलभूत हक्का खातीर घटनेन दिले अधिकार मेळोवपा खातीर बलिदान पत्करले, बलिदान स्वीकारले, तांकां आर्ग ओंपपाची ह्या कार्यक्रमाक कितें वक्तव्य केलें की म्हज्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान भितर बऱ्योचश्यो योजना ज्यो आसात, आमच्या सरकाराचें एक ध्येय धोरण आसा की अंत्योदय तत्व. आणि हे अंत्योदय तत्व म्हणल्यार कोण? बारीक समाज, शेतकरी समाज, जाका खरोखरच सरकार जी पॉलिसी जी करता त्या पॉलिसीचो फायदो घेवन ताजेर परिपूर्ण अभ्यास करून त्या लोकांपर्यंत पावप. गोविंद गावडे फक्त 25 मे 2025 ह्या दिसा उलोवंक नाशिल्लो. 25 मे 2024 ह्याय दिसा उलयलो आशिल्लो. म्हणजेच एका खात्याक एक मुद्दो उपस्थित केलो, तो मुद्द्यांचे सुटावे मागीर तो वनहक्क कायदो आसतलो, वेगळे वेगळे त्या डिपार्टमेंटाक आशिल्ल्यो वेगळे वेगळे त्या डिपार्टमेंटाक आशिल्ल्यो योजना आशिल्ल्यो त्यो जर व्यवस्थित रित्या लोकांपर्यंत पावना आणि 2024 ते 2025 या कालखंडान आदरणीय गोयच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर ऑफिशियल्सां बरोबर एक न्ही, दोन न्ही, म्हाका दिसता 4-4-5 फावटी तरी ऑफिशियल्स मिटींग जाल्ले आसात. म्हजे सदांच गोयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन संपर्क नाशिल्लो. गोयच्या मुख्यमंत्र्याचो OSD नांव घेता उपेंद्र जोशी ह्या मनशाक सातत्यान फॉलोअप करताले. आमचो गोमंतक गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष आमचो इश्ट विश्वासबाब गावडे वो तर सदांच त्या ऑफिसान वचून बसतालो. म्हणजे हे फॉलोअप न्ही. आणि ह्या ऑफिसराक जर जाण करून जर दिले म्हणून गोविंद गावडेन शब्दाचो गफलत करून आरोपाचे लायले आणि तो प्रसिद्धी माध्यमांच्यान आरोप केले. म्हणजे तर म्हाका अशें दिसता की जे सरकार जे आसा ते सरकार पत्रकारांनी आडिल्ल्या बातम्याचेर सरकाराचो सर लायता का हो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. जगजाहीर आसा. कोंकणी सगळें कळटा. हांवें कन्नड किंवा तेलुगू किंवा हायफाय इंग्लिशीन कांय उलोवना. सर्वसामान्य कळटा तशें हांवें कांय गोश्टी उलयला. पूण ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जेन्ना हेजी शहानशा जावपाचें सोडून कारवाईची भाशा त्यो बीन म्हाका विचार नासतना किंवा म्हाका आफूय नासतना हे समनी. आणि म्हणूनच ज्या मनशान 62 दीस कादय बगली, ज्या आदिवासी समाजान गेली 23 वर्सां जाली झुंज दितात आपल्या न्याय हक्का खातीर,
त्याच म्हज्या भगिनीन ह्याच मांडवीच्या तीराचेर पुलाचेर पुलिसांचे उदकाचे फवारे घेतले, पुलिसांच्या लाटींचो मार घेतलो, बंदुकाचे हुंडके घेतले. अशे समाजाक तुम्ही प्रश्न करतात की लोकांची जर कामां जर जायना जाल्यार आमदार किंवा मंत्री विचारपाना जाल्यार कोण विचारतलो? कोण विचारतलो? तुमच्या सारकेले सर्वसामान्य मनशाक वचून विचारपाचो अधिकार तुमकां आसा? ताजे पयलू ह्याच युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सान मुख्यमंत्र्याक 1.5 म्हयने पयलू पत्र बरयलेले आशिल्ले. वी आर ऑन रिकॉर्ड की आमकां ह्या सगळ्या गोष्टीची चर्चा करपा खातीर तुजे कडल्यान अपॉइंटमेंट जाय. अपॉइंटमेंटाची 12% रिप्रेझेंट करणाऱ्या त्या उटा संस्थे किंवा एसटी समाजाच्या भल्या खातीर जर अपॉइंट जर मेळना जाल्यार आमी खंयच्या अंत्योदय तत्वाची आमी भाशा करतात. आणि ज्या कारणा खातीर हांव उलयलो, म्हाका खास करून माझ्या पत्रकार बंधूक सांगपाक सोदता, त्या कारणाचे अजून एक सुद्धा शब्द खंयच्याच पेपरान हाडूना किंवा खंयच्याच शहनशाह करपा खातीर हाडले ना. म्हणजे हे कितें पेपरान कितें हाडले? गोविंद गावडेक मंत्री म्हणून काढलो. गोविंद गावडेन भ्रष्टाचाराचो गावडे ना मंत्रिमंडळातून डच्चू. ह्यो पेपराचेर हेडलायनी. म्हणजेच म्हाका आज खुलासो करीनसो दिसता. म्हणजे हे मुद्दे जे आसात ते खोडून जर कोणी जर एकट्यान जर काढले जाल्यार तेजे तुम्ही कंबरडे मोडटले. म्हणजेच आमी हुकुमशाहीन आमी दबावान शालीन जगपाचो असो हेजो अर्थ जाले ना. पण हांव एकूच गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता. म्हजो संघर्श जिवनान केल्लो हांवें संघर्श हो लोकां खातीर आसा. आणि संघर्षाची पुंजूत हांवें म्हज्या पदराक बांदिल्ले आसात. संघर्ष करपाची ताक हांवें मुखारू दवरलेली आसात. आणि एक गोष्ट हांवें जे दिसा म्हाका सॅक केलो, म्हाका काडलो, म्हाका डच्चू दिलो, हांव खूब आनंदी आहा. आनंदी इतल्याच खातीर आसा 18 जून 18 जून हो गोंयच्या क्रांती दिन. ज्या लोकांनी क्रांती केली, ज्या लोकांनी चळवळी केल्यो, आणि ह्याच चळवळींतल्यान एक भुरग्याक जर क्रांती करणाऱ्या एका भुरग्याक जर क्रांती दिसाची जर निमित्त धरून आज जर सरकारांच्यान डच्चू जर जातात जाल्यार म्हज्या आयुष्यातलो हो आनंदमय आणि याद उरणारो दीस आसा हे आज हांव सांगपाक सोदतां. पूण त्या सगळ्याक ज्या वेळाचेर 18 जूनाक हांवें पयले मत मिडिया कडेन प्रकट केलें. फक्त 50 उतरांचें आशिल्लें. त्या ट्विटाचो म्हजो अर्थ मिडियान भलतोच काडलो. गोविंद गावडे बंडाच्या तयारीन. अरे, गोविंद गावडे बंडाच्या तयारीन. प्रभू रामचंद्रान 14 वर्सांचो वनवास भोगलो, पूण ह्याच आदिवासी समाजाक 60 वर्सांचो वनवास भोगतात ते कोणाक खबर ना. म्हज्या भावांनो, घटनेन दिल्लो अधिकार कारण आमच्या पूर्वजांनी वसयल्ली रानां, आमच्या पूर्वजांनी पिकयल्ली शेतां बाटां, आमच्या वाट्याक सदांच संघर्ष आयिल्लो आहा. अरे, म्हणूनच हांव म्हणटलो की विधान केल्ले थंयच उरलें, ताजें स्पश्टीकरण दिवपाचें थंयच उरलें. आणि 18 जूनाक म्हाका गोंयचे मुख्यमंत्र्याचो 4:45 बरोबर फोन आयलो. दोतोर कितें जर पुन्हा तोच विशय म्हजेर थोडोसो दबाव आसा. हांवें एक विनंती केली, हात जोडून विनंती केली, मंत्रीपद सांबाळपाचें न्ही,
ज्या मनशाचो दबाव असा, ज्या फुडाऱ्यांचो दबाव असा, त्या फुडाऱ्याक म्हाका 10 मिनिटं मेळ्ळे, फक्त 10 मिनिटं. कारण ह्या 10 मिनिटाची प्रतीक्षा गोविंद गवडे गेली 3.5 वर्ष करता. ती आज म्हजी तू मागणी जी आशिल्ली ती पुराय कर. कारण ज्या वेळाचेर आमचो तिसरो इश्ट निलेश बाब काबराल ज्या वेळाचेर मंत्री पदा वयल्यान ताका काडून उडयलो, ताका एक संदी दिली केंद्रीय नेतृत्वाक भेटपाची. तीच संदी, तीच ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका एक दिवची अशें हात जोडून नमळाईन हांवें दोतोराक सांगलें. हांव राजिनामा दिवपाक शकना, कारण राजिनामा हांव कित्याक दितलो? कारण राजिनामा दिवपा खातीर हांवें कोणाचें चोरलें ना, हांवें कोणाचें खाल्लें ना, हांवें कोणाक बडयलें ना. लढलो तो फक्त न्याय हक्का खातीर, म्हणून हांव राजिनामा दिवं. अरे अशी ह्या समाजाची किंवा बहुजन समाजाची किंवा माझ्या शेतकरी कष्टकरी समाजाच्या संघर्ष किंवा त्यांच्या ज्वलंत विषयाक हात घालपा खातीर म्हाका एक न्ही, म्हाका 2 न्ही, 1000 मंत्रीपदां चालून आयल्यार ताचेर खोट मारपाची तयारी म्हज्या भितर आसा. आणि हांव ते काडलं म्हणून हांव उलयना. म्हणून तुमकां 2 उदाहरणां हांवें पयलू दिल्ली आशिल्ली. 2 उदाहरणां हांवें तुमकां दिल्ली आशिल्ली. म्हणूनच म्हाका फक्त एकूच खंत दिसली. कारण जे दोळ्याक हांव प्रत्येकाच्या म्हज्या कार्यकर्त्याक पळयतालो, त्या म्हज्या भगिनीक पळयतालो, त्या म्हज्या ल्हान माडुकल्या भुरग्याक पळयतालो, तांचे दोळे दिपकवताले, दोळ्यांच्यान आनंद दुख्खाचे अश्रू टपकताले. पूण आज पर्यंत एक सहानुभुतीचो एक फोन सुद्धा करपाक शकले ना. पक्षाच्यो बडायो मारणारे फुडारी सुद्धा फोन करपाक शकले ना. म्हणजेच हे कितें सांगता हो विचार आज आम्ही सगळे करपाचे. ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हजे कडेन ना. हे प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही सोदून काडपाचें आसा. हेच सांगपा खातीर आनी म्हज्यो भावना व्यक्त करपा खातीर हांवें तुमकां सांगिल्लें आसात. पूण आज हांवें 4 पत्रां केल्लीं आसात. गेली 3.5 वर्सां म्हाका मागोवन 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 म्हाका अपॉइंटमेंट मेळना. हांवें गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक एक पत्र बरयलें आसात. आता कायदेशीर बरयलेलें आसात की म्हाका केंद्रीय नेतृत्वाची एक भेट घालून दिवची. म्हज्या मतदारसंघाच्यो समस्या, म्हजे गोंयच्या राज्याच्यो म्हज्यो समस्या म्हाका केंद्रीय नेतृत्वा कडेन मांडपाक जाय. दुसरें हांवें मेल केल्ली आसात. हांव पुरावे घेवन उलयतां. ज्या मनशान आपल्याचेर दबाव हाडला त्या मनशाक हांवें पत्र नांवूच घेता. JPG नड्डाचें नांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाजे मुखार घेतलें, पूण म्हाका दिसता पत्रकारांच्या मुखार घेतला. इट्स माय डिसिजन. आय डोंट नो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इट्स माय डिसिजन आनी हो निर्णय जो आसा तो केंद्राचो आसा, फुडाऱ्यांचो आसा. आनी म्हणूनच हांवें एक मेल बरयलेले आसा. आनी तिसरी गोष्ट, शब्दाचो अर्थ अनर्थ कोणीन तांचे कानान घालचो न्ही म्हणून ही फुटेज जी आज आमी केल्ली आसा ताजे ट्रान्सलेशन हिंदीन जातलें, ताजे ट्रान्सलेशन इंग्लिशीन जातलें, ताजे ट्रान्सलेशन मराठीन जातलें. आनी हे तिनूय ट्रान्सलेशन हांवें ठरयलेलें आसा. एका भारतीय जनता पक्षाचो एक सच्चो समर्थक म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, आदरणीय अमित शहाजी गृहमंत्री आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांका पत्र बरयचें आणि आदरणीय भारताच्यो राष्ट्रपती यांकाय हो सगळो इतिवृत्तांत मांडचो, जेणे करून तांकां ह्या गोष्टीचो समज जावपाक जाय हें चल्लां कितें तें. आमी उघडपणेन आसा. म्हजें मंत्रीपद
काढले ना काढले हे सारखेंच आसा, म्हाका तेजी परवाय ना. परंतु आज कितें जाल्लें आसा, आज बरेचशे पत्रकार, बरेचशे लेखक हांवें उल्लेख केल्लो आशिल्लो की गोविंद गावडेचे बरोबर कोण ना, तेका एकटोच सोडला. अरे तुम्ही दिल्ली ही गवाय, तुम्ही दिल्ली ही साक्ष सांगता की गोविंद गावडे बरोबर जनसागर असा. राईट फ्रॉम द काणकोण टू द पेडणे आणि सत्तरीच्या वाघेरीच्या माथ्यापर्यंत, त्या मुंगराच्या मुरगांवच्या बंदरापर्यंत हो फक्त म्हजे कार्यकर्त्यांचो एक मनधरणीचो कार्यक्रम असा. अरे सभाग्यानो, अजूनही तुमचे पोट भरले ना. विचार करात रे, म्हजे बोळे बाबड्याक ते फुटू नाकात. कारण म्हजे भोळो बाबडो हो प्रिय मतदार संघ आयज जर रात सकाळचो जर कामाक जर गेलो जाल्यार रातची चूल पेटपाची. म्हणून कोणीन कामाक बंक जावपाक जायना म्हणून गेली 8 वर्सां जाली गोविंद गावडे सकाळचे 6:30 वरांचेर 7 वरांचेर 8 वरांचेर सकाळी लोकांक मेळटा आणि तो रातचो 12 न्ही 3 सुद्धा म्हजे कार्यकर्त्यां खातीर उठता. हे म्हजे काळीज. आज तुम्ही जे हांगसर आज आयिल्ले आसात ते पाकिटाच्या मोगान किंवा पैशाच्या बंडलाने येऊनात. अरे तुम्ही म्हजे काळजांतली मनां जावन आसात, काळजान भिडिल्ली आसात. ती मनां हांगा आज हांगसर उपस्थित जाल्ली आसात आणि तेवूय बीन दनपारच्या 4 वरांचेर. वेळ सुद्धा आमी तोच निवडलेलो आसा. कोण कामाक वतलो आणि मागीर येतले. पण गोविंद गावडेच्या मोगा खातीर आज येदो व्हडलो संपूर्ण जनसमुदाय आज जाल्लो आसा. तुमच्या परत मुखार हांव तुमकां सलाम करता. तुमच्या मुखार हांव नतमस्तक जाता. आज गोविंद गावडेचे वारे नी फक्त पिरवळान घुवना. गोविंद गावडेचे वारे काणकोणच्या त्या टोकापर्यंत पेडणे पर्यंत ते दिल्ली पर्यंत पाविल्ले आसा. दिल्ली पर्यंत. आणि हे जो आवाज आज दाबचो, हे वारे झाले नंतर वादळ येऊचे पयलू ते शमचे म्हणून 3 पिल्ल सोडिल्ले आहा. कसली पिल्ला? पहिले पिल्ल, म्हजे वक्तव्य झाले नंतर उठाच्या व्यासपीठा वयल्यान भाषण जाले. त्या भाषणाचो खंय तांकां तिडक आयली. म्हजे अनुपस्थितीत कोण कितें उलयतलो, कोण कितें सांगतलो, हेजी जीब आणि तोंड गोविंद गावडे धरपाक सोदता. ते निमित्त फालतू निमित्ते काढून ही पिल्ल सोडपाक सोदता. पिशाक पिपळ दाखवू नाकात. आम्ही राजकारण केल्ले मनीस, समाजकारणांतल्यान राजकारणाक आयिल्ले आसात. राजकारणाची धडो आणि श्री गणेशा घालणारो होच गोविंद गावडे आसा. आमकां कोणीन राजकारण शिकोवपाचें ना. राजकारण हद्दपात करण्याचे काम सुद्धा ह्याच म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या आणि अख्ख्या गोंयच्या मतदारांनी केल्ले आसात. हे विसरून फावना. दुसरे पिल्लू आयकोन तर हांव शॉकातूच जालो. दुसरे पिल्लू कितें आसा की गांवां भितर वावडे चल्लेले आसात. अरे गोविंद गावडे आमदारकीचो आणि पक्षाचो खंय राजीनामा दिता. हांव त्या सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, राजीनामा दिवपा खातीर हांवें भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केल्लो ना. आणि राजीनामा जर मागेलो तर कोण जर मागतलो जाल्यार मागेलो फक्त प्रिय मतदारसंघातल्या आणि म्हज्या गोंयच्या हितचिंतकाक मातकाचो अधिकार आसा.
तो कोणाक ना. आणि म्हणूनच त्या ह्या प्रतीक्षेन जर आसात जाल्यार ती वाट तुम्ही पळयची न्ही. कारण आमी सदांच म्हणिल्ले आसा, दिल्लें वचन आमी केन्नाच मोडपाना आनी दिल्लें उतर आमी आबेरतूर करतले. आणि ते आबेतूर करप म्हणल्यार पक्षाची प्रणाली आमचे भारत देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे स्वप्न म्हणल्यार तो विकसित भारत 2047 या सपनाक तेंको दिवपा खातीर गोविंद गावडे तांच्या बरोबर आसतलो हे हांव तांकां उत्तर दिवपाक सोदतां. आणि तिसरें पिल्लू कितें सांगता? उटान खंय फूट पडलेली आहा. अरे उटान फूट पडल्या म्हणून 2012 पर्यंत हेच पत्रकार हाडटात. आमचे कडेन पुस्तक आसा, प्रूफ आसा, हांव प्रूफ घेवन उलयतां. आणि त्या उटाक फूट घालपाक आमच्या सर्वेचेर खंय एक मिडिया हाऊसाचो एक राउंड टेबल जाता. राउंड टेबल हाका खबर ना. राउंड टेबल म्हळ्यार तो कितें राउंड तेका वर्तुळ टेबल आसपाक शकता, म्हाका खबर ना. त्या टेबलाचेर गोष्टी घडटात, गोष्टी जाता. कितें म्हणून की आमच्या अहवालाचेर उटान भितर एकवट ना म्हणून गोविंद गावडे काढला. हारे माझ्या बाबा, खेदे हे सगळे पिल्ल रे बाबा. म्हाका दिसता 20 डिसेंबर 2024 फर्मागुडेच्या पठाराचेर साक्षात देवचार भेट दिवपाक आयिल्लो ते हे विसरले दिसता. एक सांगता, अशोक पिल्ला फटिंगपणाचे वावळ्यो जर उडोवपाचो कोणी प्रयत्न जर केलो जाल्यार आमी सांगला जे आमच्या वाटेक येतले त्यांची वाट लायला बगर दिव सोडपाना हो संदेश म्हणजेच. आणि हांव एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. म्हजे कार्यकर्त्यां भितर जेंका थोडेशे गिन्यान ना, जेंका थोडोसो विचार ना, जो कोण येता तसो सगळ्यो काही गोष्टी हे करतात, कोणाच्या ह्या भूल थापाक बळी पडू नकात. कारण हेंगेले सगळे प्रयत्न सोपिल्ले आसात. कितेंय जर मांडपाचे जर आसले जाल्यार ते तुमी म्हजे कडेन मांडचे, म्हजे कार्यकर्त्यां कडेन मांडचे, म्हजे पंच आसात, सदस्य आसात, तुमचे मुखार गेल्ले तांचे कडेन मांडचे. विरोधक हे वावटणे आडटलेच, कारण ते भिल्यात. आणि म्हणूनच तुम्ही भिवपाची गरज ना. शेवटच्या क्षणीक हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, मनशाच्या आयुश्यान भितर चढ उतार आसतलो. दर्याक जशी सुक्ती येता तशी भरती येता. दीस जेन्ना उजळटा त्या वेळाचेर रातूय जाता आणि परत सूर्य उदेवता आणि सकाळ जाता. हे फक्त चक्र आसतले. एकूच सांगता, गीता संदेश सांगता, कारण हांव भगवत गीतेचो अभ्यास करणारो मनीस. जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है. जे कितें घडटा ते बऱ्या खातीर घडटा. तुमच्या बरोबर हांव सदांच आसतलो. प्रियोळ मतदारसंघान भितर केल्लो चौफेर विकास, प्रियोळ मतदारसंघातले असंख्य म्हजे तरणाट्याक पोटपणाची व्यवस्था करून देणाऱ्याक म्हाका दिसता बरेचशे फाटल्यान खुचपाक लागिल्ले आसा, पोटाक गुळो येवपाक लागिल्ले आसात, छातेक धडकी भरपाक लागिल्ले आसात. आणि ह्याच ह्या षडयंत्राचो म्हाका दिसता गोविंद गावडे बळी ठरिल्लो. जाल्यार त्या जो आरोपाचेर जर गोविंद गावडे गच्चू जर केला जाल्यार म्हाका दिसता आज चौकशी जाता आशिल्ली. आणि शेवटचे वत सांगता, हो आरोप पत्रकारांनीच आंगार हाडिल्लो आरोप परत सांगता.
पत्रांच्या माध्यमातल्यान वृत्तपत्रांच्या माध्यमातल्यान हाडिल्लो आरोप हो खरो आसा आणि म्हणूनच गोविंद गावडेकर सत्य उलयता म्हणून डच्चू दिल्लो आसा. गोविंद गावडेची सत्याची वाचा कोणूच बंद करपाक शकना, कारण गोविंद गावडे त्याच संघर्षाच्यान आयिल्लो आसात. गोविंद गावडे चार वंटीची काळी कुट्ट काधय बघिल्लो आसात आणि हे खोट उलोवपा खातीर गोविंद गावडे मुखावेले दीस जगपाना. पण हांव एकूच तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता, मागणे करता, जसो तुम्ही आधार दिल्लो आशिल्लो, जो तुम्ही आज प्रेम दाखिल्लो आशिल्लो. आणि एक गोष्ट तुमकां सांगपाक सोदता, बरेचशे जाण म्हणटात की तो मंत्री आसा म्हणून ताचे कडेन लोक येतात. अरे आज हांव आमदार आसा आणि त्याच आमदाराच्या माध्यमांतल्यान हो जनसागर आज पडिल्लो आसा. हो गवाय जावन आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव वत वत देव बरें करूं म्हणटा आसतनात तुमचे मुखार हांव नतमस्तक जातलो आणि असोच तरेचो मोग, असोच तरेचो प्रेम, असोच तरेचो आशिर्वाद तुमचो म्हजेर आसतलो अशी अपेक्षा बाळगून आजच्या ह्या सभेचे हांव पुर्तता करता आसतना, सांगता करता आसतना हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां तुमकां सगळ्यांक मेळपा खातीर हांव फाटल्या दाराचेर उबो रावतलो, कारण तुमी म्हजे देव जावन आसात आणि तुमकां मेळे बगर हांव केन्नाच ह्या हॉलांच्यान भायर सरपाना, कारण देवाचें दर्शन हे म्हजे खातीर प्रथम प्रार्थनीय आसा. हांव तुमी 2 मिनटां तशेंच रावतलें, हांव तेन्नाच तुमी भायर सरची. परत एकदां देव बरें करूं.